आयची प्रेस कॉन्फरन्साचेर दोन इम्पॉर्टंट इश्यूज आहात, पूण ताजे पयलीं आय टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू congratulate on behalf of the Goa Forward Party, the Aam Aadmi Party for the fantastic win. Congratulations to Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal for the fantastic win in Delhi. आणि हे जे दिल्ली काल इलेक्शनाचे आमी रिजल्ट पळयल्यात, they are actually a vindication of the view that regionalism has come to stay in Indian politics. The fact that a regional party of Goa has defeated both national of Delhi has defeated both national parties in Delhi. आज वयल्यान अशें दिसता की होच ट्रेंड चालू उरतलो प्रत्येक स्टेट असेंब्ली इलेक्शनाक की रिजनलिझम, रिजनल पार्टी आणि रिजनल एस्पिरेशन्स ऑफ पीपल विल बी अपरमोस्ट आणि रिजनल पार्टीज विल मेक अ इम्पॅक्ट इन स्टेट इलेक्शन्स. तर फ्रॉम Delhi we come to Goa and दोन very important issues जे गोयचे प्रत्येक गोंयकाराचे एफेक्ट जावपाक शकतात अशें आसा. तर फाटले दिसांनी ड्युरिंग द असेंब्ली सेशन एंड आफ्टर दॅट we have seen the sorry state of Goa's finances. There has been one chapter after another in the mismanagement of Goa's finances, and each one of these chapters खंयची तरी गोंयकार, खंयची तरी एक गोंयकारा ग्रुपाक गोंयांत जनरली मारक ठरता. आता अशें नजरे आयलां की प्रत्येक म्हयन्याक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयची सॅलरी डिडक्ट जातात, पूण बँकेत कमीत कमी 3 महिने आणि मॅक्सिमम 6 महिने लेट इन्स्टॉलमेंट पावतात. सो 3 महिने ते 6 महिने गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयचे पैसे जे तागेले घरा खातीर ते पैसे डिडक्ट जातात, ते पैसे गव्हर्नमेंट वापरता. ही दश जाल्या गव्हर्नमेंटाची. खंयचे पैसे वापरप आनी कशे वापरप कांयच ताळतंत्र उरना. तर हाऊसिंग लोन, घर तागेल्या ज्याने घेतला ताजे रिपेमेंटाचे पैसे वापरता, ताजे खातीर इंटरेस्ट बर्डन कोणाचेर येता तें म्हाका खबर ना, पूण ताज्याचे की व्हडले म्हणल्यार ते एम्प्लॉयीचो क्रेडीट स्कोर जो आसा बँकेत, ज्याचे बेसिसाचेर तागे फुडले क्रेडीट रेटींग जाता, दॅट इज सफरींग. So the government is using a government employee's money for its own purposes, and in this whole bargain the government employee's credit rating is suffering. येवची न्ही म्हण ताजे दुष्परिणाम जातले. प्रायव्हेट कॅपिटेशन कॉलेज जर आयले ताचे दुश्मन. आज गोंयची अधोगती इतली जाला आणि सरकार इतले अकले कुटला की युनिव्हर्सिटी घालपाक पळयता प्रायव्हेट. आता प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी घालपाक काही जाण म्हटले की या ग्लोबलायझेशनाक तूं वायट कितें आसा काय, पण हातूंतल्यान गव्हर्नमेंट दाखोवन दिता की ते स्वता मॅनेज करूंक शकना, बरें एज्युकेशन दिवंक शकना, गव्हर्नमेंटा कडेन मॅनेजमेंट जायना, हें गव्हर्नमेंट एग्री जाता म्हण ताका प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी हाडची पडटा. आता प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचे दुष्परिणाम पळय कशे आसात. आनी बील हाडटना कशें हाडला, सगळ्या अपोजिशन खरें म्हणजे हें जेन्ना बील येता गोंयच्या सबांनी एज्युकेशन हातूंत फिल्डांत लोक हाजेर डिस्कशन जावपाक जाय आशिल्लें, आनी पर्टिक्युलरली असेंब्लीक जावपाक जाय आशिल्लें. असेंब्लीच्या सगळ्या अपोजिशन आमदारांक भायर दवरून हें घाई गडबडीन बील पास करपाचे फाटल्यान तांचो हेतू कितें आशिल्लो, तांचेर कोणाचें प्रेशर आशिल्लें काय, खंयची अर्थप्राप्ती गव्हर्नमेंटाक करपाची आशिल्ली, हें सर्वसामान्य मनशाच्या आकलनाच्या पयस आसा. कित्याक हाजेर आनी डिस्कशन करपाक जातालें गव्हर्नमेंटाचें. सांगपाक जातालें की ह्या खेपे जर अपोजिशन कोण ना तर फुडले खेपे बसून ताचेर डिस्कशन करी आनी त्या नंतर हाड. दुसरो फीचो स्ट्रक्चर कितें उरतलो की फी एक सामान्य मनशाक परवडपाचें ना. गोंयकारांक ताचे दृश्टीन कांय फायदो आसना. बाबा गोंयकारा भुरग्यांक कितें रिजर्वेशन आसतलें, गोंयच्या भुरग्यांची बाकीची आसा अशें कांय ना. म्हणजे गोंयच्या खंयच्याच एज्युकेशन फिल्डांतल्या खंयच्याच घटकाचो विचार करनासतना हे युनिव्हर्सिटी हाडपाक इतली घाई गडबडीन जे करतात ते कित्याक म्हणटे हें आसा. आमी गव्हर्नरा कडेन आमी मागतात की गव्हर्नरान हें बील पास करचें न्ही, हें बील परतें खरें म्हणजे हाजेर असेंब्लीत परतें डिस्कशन जावपाक जाय. गव्हर्नरान हें बील परतें धाडचें, तो एक्ट करपाक दिवचो न्ही, कित्याक हातूंत एक मोठें स्कॅन्डल आसा.